क्रायम ब्रांचीन आरटीआय एक्टिव्हिस्ट नारायण नायक हाचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो तपास सुरू केला। फावो ते पुरावे एकठांय करून आरोप्याक बेगीनच ताब्यात घेतले म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर सावंतान म्हायती दिल्या। अर्डेक्स गोवा मुरगांवच्यान प्रसाद नायक। क्रायम ब्रांचीक ट्रान्सफर केल्या आनी म्हाका पुराय म्हणजे क्रायम ब्रांचीन आनी पुलीस खात्याचेर विश्वास आसा की रायट ट्रॅकाचेर आसा। जो कोण कल्प्रीट आसा ताका बेगिनात बेगीन ताका अरेस्टूय जातलो, ऑलरेडी जालाय बी, उरलेले सगळे जे आहा पळय न्हू ते अरेस्ट जातले आनी ताचेर केस व्यवस्थीत रित्या फुडें बूक जातली आनी ते भितर पडटले। दोन केसो सद्याक वेर्णा पुलिसांतल्यान क्रायम ब्रांचान दिले, एक ट्रिपल सुसायड आनी ताचेर कितें सांगूंक शकता? हय, आमकां जी केस फास्ट ट्रॅक करपाची आसा, ओके, थोडीशी खंयच्या तरी सेन्सिटीव दिसता आसत जाल्यार ती आमी क्रायम ब्रांचीक करता। सर एक मिनिट सर, तेणें एक्यूज धरला पळय आतां, तेणें दोग जाणांचें नांव सांगलां ऑन रिकॉर्ड, पुलिसांचें रिकॉर्डिंग केल्लें आसा। अजून मेरेन ते दोग जाणांक कित्याक अरेस्ट जायना? हय, आतां नांव सांगल्यार कितें ती पुलिसाक खबर आसा, तुका आनी म्हाका खबर ना, बरोबर आहा मरे। पुलिसान जर सांगल्यार सरावंडींग ताका कितें जाय ते प्रूफ ते सगळे लागीं करतात, ते दोन नांव सांगल्यार तांकां अरेस्ट करतात।